ते भायर आयकना मायक. सगळ्यांकय नमस्कार. आणि आमगेले आता जावचे कार्यक्रम कोंकणी रंगभूमी आणि सिनेमाचे स्थित्यंतर हे कार्यक्रमाक मॉडरेट जावन डॉक्टर मोहनदास प्रभू हांणी वेदी येवका म्हणून मागता. तशीच हाचे पॅनलिस्ट जावन आमगेले सांदो जावन आशिल्ली पूर्णिमा सुरेश आणि प्रकाशानी माम तांणी आणि नित्यानंद पै माम आणि वेंकटेश मेस्ता तशें मानेस्त अक्षय नायक आणि मानेस्त एडी सिक्वेरा हांणी येवन वेदीर बैसुका म्हणून मागता. आता समाची 4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ 4:45 जाला. तुमकां एक 40 ನಿಮಿಷ डिस्कशनाचे टायम आसता. तदनंतर लास्ट एक 5 मिनट क्वेश्चन्स निमगुचे आसता. धन्यवाद. मानेस्त कोंकणी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी हाजे अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांक कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नंदगोपाल शेणे माम आणि तांगेले प्रतिष्ठानाचे पूरा सदस्य वृंदाक प्रमुख जावन तांकां स्वागत घेतची आयिल्ले तुमकां सभेकय आयकतले तुमकां पूरा स्वागत कोरनो. आमगेले संपन्मूल व्यक्तीकय स्वागत कोरनो. आतां आमगेले रंगभूमी आणि कोंकणी चलनचित्राचे स्थित्यंतरा बग्गे पुरा जन संपन्मूल व्यक्ती उलोवचे आसाची. सुरवेक जावन नित्यानंद पै कारकळ हांणी एक उद्दिमेदार जावन आसाची. हांणी कोंकणी चलनचित्र तयार करचे निर्मापक कसल्याक उण आसाची आणि कोंकणी चलनचित्र कसले यशस्वी जायना हाक कारण कसले म्हूण घेवन एक पड्डाई म्हळ्याले पिक्चराचो प्रोड्युसर जावन तांगेले व्यक्ती परिचय तांणी कोरनो हाक एक प्रश्नाक उत्तर दिवका दिता ती हे प्रबल जावन मस्त संघ संस्थेंत आशिल्ले तांगेले हांव विनंती करतास.
नमस्कार ब्रह्मा मिगेल परिचय हांव फार्मसी एज्युकेशन कोरनो कन्नड MA कोरनो कार्कळांतू गॅस डीलर जावन काम करता सर कार्कळांतू शास्त्रीय संगीत सभा आसा अखिल भारत साहित्य परिषद आसा रंग संस्कृती आसा ताजे अध्यक्ष जावन हांव काम करता आसा श्रीमद भुवनेंद्र काशीमठ स्वाम्यान प्रारंभ केलो तसले स्कूल भुवनेंद्र प्रौढशालेच्या संचालक जावन काम करता आसा हांव आतां पड्डाई म्हणलें तुळू सिनेमा हांव केलां ताका राज्य प्रशस्ती राष्ट्र प्रशस्ती आंतरराष्ट्रीय पनोरमा न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल पुरो मस्त प्रशस्ती ताका मेळ्ळ्या हें मिगेलें सांदोवन मिगेल परिचय आणि मात्र नाही ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಆ ದಿವಸ ತಕೊಂಡು ಚಲ್ತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರಕ ಪಾಠಿಬಲ ರಬ್ಬನು आर्थिक जावनो मानसिक जावनो प्रति एक रंगारी सहाय केलेलो एकलो उद्दिमेदारू नित्यानंद पै आता तुमका सांगील प्रश्नाक उत्तर दिव का म्हणून घेवन तुमगेला विनंती करतास रंगभूमी आणि सिनेमा स्थित्यंतर आमगेले JSB समाज कसं झाला म्हळ्यार खाण जेवणाक मात्र भरपूर जावन खर्चिताची समराधनकी ಹೊರಡಿಕ್ಕಿ ಮುಂಜಿಕೆ म्हळ्यार तुम्ही तावळी हंग ऐकली कितले बगेज खाण करतात म्हणून गोतू ना कितले वेस्ट करता म्हणून गोत ना जाल्यार साहित्य दवो संगीत दवो असल सिनेमा नाटकाक प्रोत्साहन मस्त उणें मस्त वर्सां फुडें आमी कसं नाही दोन गडी हसून काडी म्हणून एक नाटक लाईट वेरी नाटक केन्ना सोडल्यार गंभीर जावन नाटक करनी हांवें पड्डाई फिल्म केन्ना म्हणून सांगलें पड्डाई फिल्म हांव तुळून केल्लें त्यांची कोंकणीर केल्यार तितले प्रेक्षक वर्ग आमची गेलींची पळयनाची पळोवत तसलें इंट्रस्ट ना खंयचे एक देवानंद दामो पिक्चर केल्यार पळयताची सोडल्यार हें करनाची हें आमगेलें रंगभूमी दवो सिनेमा रंग दवो एक नवें रितीरी वड्डोंक घेवन वचका तें वड्डोंक घेवन वचका तर जाल्यार प्रेक्षक नातल्यार आमी कसने करचेक साध्य जायना उदाहरणेक गोपालकृष्ण पै मामालें सपन सारस्वता नाटक हांव बरयलें नाटक बरोवन 4 फावटी चेंजीस केले प्रति फावटी नवे नवे आयडिया येयले कुडले चेंज जाता आसता आज जाल्यारची पै मामा लागीं त्या नाटका विशय रोपास डिस्कस केलां एक नाटक बरयलां हांवें नाटक बरयल्यार कोंकणीर तें पळयतले कितले जन आसाचे त्यांची पै मामान कन्नडान बरोवचें वचून मस्त जनान आमगेले काणी वजिली आमची गेली कशी गोवा तुकून हे कडायींची म्हूण सांगून मस्त काण बरयली ते मरे पिक्चर कोरयत नाटकां कोरयत पिक्चर कोरयत जाल्यार कितले जन पळयताची आनी कसो सपोर्ट आमकां मेळटा म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट जाता सपन सारस्वत एक नाटक आनी एक पिक्चर करचेक योग्य जालेली काणी तेंची JSB म्हणून सांगता हांव तेंची क्रिश्चन लोक तर जाल्यार मस्त बुक्स बरयताची काणी बरयताची सिनेमाची हें करताची नाटक करताची तें JSB आमगेले कोंकणी हांतू तितले सपोर्टिव्ह जावन आमकां सपोर्ट मेळटा ना सपोर्ट मेळ्ळार एटलिस्ट पळोवचेक जनान आयल्यार मस्त त्या दृश्टीन आमी थिंक कोरेत तशें जावन प्रोड्युसर जावन ह्या कोंकणी नाटकाक दुड्ड घालताले उण आशिल्ले निमित्त बहुशा कोंकणी सिनेमा जेवो नाटक जेवो म्हापशें पडूं कारण म्हळ्यार एक संदेश तुमी दिला संतोष आनी मुखार सुनो एड्डी सिक्वेरामाम हांगेलो विशय हांगा आशिल्ल्यान तो सदां एक अर्द जाणां गोत्ता दय दवरनो
तांणी तांगेले व्यक्ती परिचय तांणी एक 2 उतरार कोरका म्हूण घेवन निमून घेतास. देव बरें करूं. हांव एडी सिकेर. हांव वृत्तेन कलाकार, ग्राफीक आर्टिस्ट, चित्रकलाकार, पेंटिंग्स करता. प्रवृत्ती आमी म्हणटा, हॉबी म्हणल्यार बरी. हांव एक कवी, कोंकणी कवी, लेखक, नट, निर्देशक, नाटक ही बरयल्यात आनी सद्याक आतां निवृत्त पूण डिजायनींग करता. म्हाका दिल्लो विशय न्हय, मागीर आनी ताचें सांगच्या पयलें हांवें कांय केल्लें सांगी जाय पडटा न्ही. हय, हांवें म्हज्या 15 वर्सांच्या प्रायर पयल्या नाटकांत एक्ट केल्लें. म्हळ्यार आज एक 55 इयर्स जालीं. 50 आनी 5 वर्सां आदीं नाटकांत एक्ट केल्लें. उपरांत थोडीं वर्सां केलें, थोडीं वर्सां मुंबय आसलो नाटकांत एक्ट करून. परतून 76 to 90 म्हणसर बरो सुगेचो काल मस्त नाटकांनी नटन केलें, नाटक बरयलें. उपरांत गल्फाक गेलो, परत एक 20 वर्सां भर कसलेंच करूंक ना. परतून आतां पाटी येवन 10 वर्सां जालीं थोडें नाटक केलें. म्हज्या नाटकां पैकी एक नाटक जो म्हाका बारीच खुशी दिल्लो, 1990 हांगासर हांवें बरयल्लो परत एक पावटी एका कलाकाराच्या विशयांत. तो नाटक उदयवाणी विंशती उत्सव तशेंच रंगभूमी उडुपी हांच्या 25व्या वर्साच्या हाचे वेळार अखिल भारत कोंकणी नाटक स्पर्धा आशिल्लो, तातूंत तो नाटक केलो. आमी तेका सेक्टर तातूंत हांव. आनी त्या नाटकाक पयलें भोवमान मेळ्ळें, निर्देशनाक पयलें भोवमान मेळ्ळें आनी आमकां ते गायकी नट आनी एक नटी आसली, दोग नट नटी आमकां नटनाक विविध भोवमानां लाभल्लीं. तो नाटक उपरांत 2000 इसवेंत हांवें परगट केलो पुस्तका रुपार. त्या पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीची पुरस्कार लाभलो 2001 इसवेंत. आयले वार आज हांव हांगा बसलां, तो उडासकाडी जायत पडटा. विश्व कोंकणी बस्ती मामान म्हाका आपयलें आनी सपन सारस्वत नाटक आमी केलो. शकुंतला किनीन तो ट्रान्सलेट केल्लो आनी आमी सुमार 50-60 जण कलाकारांक घेवन तो नाटक आमी केलो. हांवें निर्देशन केल्लें आनी म्हाका बारीच एक खुशी जाल्ली. त्या वेळार नवे नवे कलाकार सांगाता मेळून आमी तो नाटक केल्लो. पूण एकच प्रदर्शन केल्लें. देखून तुमी नाटक बरयलां म्हणटना म्हाका परत कित्याक बरोवची गरज आसा म्हणलेंशें दिसलें. आपुरबायेन शकुंतला किनी बायन मायन तो लिखिल्लो आनी आज हांगासर आसा. वय भारी संतोष पावलो. नाटकांत आनी संगीतांत फोटोग्राफींत हर एक विशयारी कलावीद जावन आसलो. एड्डी मामाक एक प्रश्न घालता. कोंकणी तो मस्त पंगड आसा. कोंकणी कलाविद रंगभूमी कोण चलनचित्र रंगाक वचचो अवकाश मेळ्ळ्यारय कसले यशस्वी कलाविद जावन जायना, कारण कसलें? आतां ते कशे संकीर्ण विशय मस्तनाक बेजार जावंक पुरो, थोडे जाण रागारी जावंक पुरो. आमी नट जे आसा आमी रंगभूमी नट आनी चित्र फिल्मांत नटन करचें तें एकदम वेगवेगळें. मस्त बदलावण आसा तातूंत. सांगाता टीव्हीर करतना आनीक बदलावण आसा. ती आमी नट जावन आमी जाणा जावंक जाय. रंगभुमीन नटन करचें तें स्पॉन्टेनियस आनी तें चड उलोवण्याचेर आसता, म्हणजे संभाशणाचेर धोंदोन आसता. आनी तूं खंय वच खंय ये तुका एक फ्रीडम आसा. तें केदाळ जातालें आदीं आमकां ट्रेन करूंक कोणी नासले. आमी शिकल्ल्यांक कोणें दुसऱ्यांक पळोवन. आज नव्य नाटक म्हणना हांव, पूण ताजे एक विशय कायता की आमी दुसऱ्यांचे पळोवन शिकिल्ल्या. तांणी नटन शिकिल्लें फिल्मां पळोवन. म्हज्या आतां हांव भुरग्यापणार पळयतना पूण अद्भुत नट आसले रंगभुमीचे. आनी तांच्या इतल्याकच ते एक सीन वयर ह्या सकयल घालून पळयताले. आतां तसल्या मनशाक चलनचित्राक येताना थंय रिस्ट्रिक्शन्स आसात.
चलनचित्र आतां फिल्म करतल्यांकी आतां इल्लेशें घुसपट आसा. आजकाल फिल्मां जातात ती नाटकां बरी जातात तसात. नाटक पळय कशें जातात तशें फिल्मां करतात. आनी पयले नाटक करताले ते फिल्मां पळोवन करताले. हे कसलें कितें एक घुसपट गोंदळ. हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार फिल्माचें कॅनवस व्हडलें, तातूंत विशेश रितीन आमकां भर घालूंक जाता भावनांचेर. आनी पॉजस असतात, मौन, सायन्स, एकदम सायलन्स आसता, तें पूर आसता. आनी त्या वेळार तो नट फकत आपल्या भावना आपल्या तोंडार तावन ती भावना दाखोवंक शकता. पूण नाटक नट तसो आसना. तो ताचे कित्याक ती गरज आसता रंगमंचार एक्ट करतना. कित्याक रंगमंचार पयस सर दिसा जंय जाल्यार तुजे इल्लेशे हावभाव हांव आतां जशें करता, हात पांय हालयता तशें इल्लेशें चड खरी जाय पडटा. कित्याक आमचें नटन पयस बसयल्या की पावनच्या खातीर. पूण फिल्मान तशें न्ही. क्लोजअप येता, रिस्ट्रिक्शन्स आसात, क्लोजअप येता, मुवमेंट आसा, पॅनिंग आसा, मस्त रितीनी एक सीन ती दाखोवंक शकतात. आनी तसल्या वेळार रंगभुमीचो नट सलवाता. कित्याक ताका न्हय 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 आतां सपोज अर्द्या मिनटाची एक सीन एका फिल्मांत, ताचे कांय 4-5 इवन 10 दुसरे शॉट्स काडतात. म्हणटाना तो एक डायलॉग आरंभ करता, 4 शब्द जाताना कट, उरले 4 शब्द आनी एक सीन, उरले 4 शब्द आनी एक कट. तशें तो स्पॉन्टेनिटी त्या एक्टराक कळना. आनी एक कारण आसा, आमी नट जे आसात सदावत आमी ट्रेन्ड नट न्हय. आमकां कोणे एकल्यान सांगलें जाल्यार अरे तूं हांगासर ये, तुजें भावन अशें आसूंक जाय, तुज्या दोळ्यांनी अशें एक खंत दूख येवंक जाय, मागीर तुवें सकाळ दिशेन पळोवंक जाय, मागीर एक मॅट काडूंक जाय. जायना आमकां करूंक. कित्याक आमी ट्रेन्ड ना. देखून जे नट ट्रेन जातात आजकाल तशें ट्रेनींग दितले. प्रकाश बाब हांगासर बसला, तो बरो ट्रेनींग दिता. तसलें ट्रेनींग घेतलें तर त्या नटांक फिल्मांत बरो अवकाश मेळात म्हणलें म्हजे बरो असो. देव बरें करूं. खंडीत देव बरें करो तुमकां. लायक एक अभिप्राय दिल्लो तुमी. आनी नांवां दिगो एक एक्टर जावन येवका म्हणटा जाल्यार ताका भविश्य जावका, आनी ताका आर्थीक जावन ताणें काम करका वय म्हणटा जाल्यार ताका भविश्य आसल्या मांत करता तो. आनी काय बरें 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 एक्टींग करूंक प्रयत्न करता. तशें ताका अवकाश नंतिलय तो फेलियर जावचें कारण म्हळ्यार एक संदेश तुमी दिला, संतोश पावता. एक सांगता की आमी अवकाश मेळा नटन करतलो, नटना खातीर आर्टा खातीर ताणें नटन करी जाय पडटा. तेन्ना मात तो शिकता. पयशे मेळटा, दुड्ड मेळटा, नांव मेळटा म्हूण केलें जाल्यार तो केन्नाच बरो नट जायना. थँक्यू. नेक्स्ट ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ आणि ಹೊನ್ನಾವರದಕೊಂಡು आयल्याची हांनी मस्त रंगारसाची तांगेले एक सान एक व्यक्ती परिचय तांणी कोरका म्हणून घेवन तांगेलागी निमून घेता. सर्वांक नमस्कार. माझे नाव ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ, उत्तर कन्नड जिल्हे ಹೊನ್ನಾವರ. हांव एक्चुली पत्रकार जावन घेना, रिपोर्टर जावन काम करते सर. ಹೊನ್ನಾವರ STM कॉलेजा भितर शिक्षण करून घेना. मैसूर मानस गंगोत्री भितर जर्नलिझम डिप्लोमा करून घेना. आमगे राज्याच्या संयुक्त कर्नाटक, तदनंतर उषा किरण, ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷನೇ काम करून सर. ಹೊನ್ನಾವರ तालुका रिपोर्टर जावन घेना. तसेच आत्ता लोकल चॅनला भितर, TV चॅनला भितर प्रोग्राम, निरूपक तसे कार्यक्रम, वरदीगार जाऊन काम करते सर. तशी सामाजिक जाऊन घेणं. हांव लास्ट टाईम आदले थोडे वर्षा पट्टी कोंकणी साहित्य अकादमीच्या सांदा जाऊन काम करले सर. अखिल भारत कोंकण खारवी महाजन सभा हजे वक्तार जाऊन काम करते सर. उत्तर कन्नड जिल्हे म्हणजे आता कोंकणी विषय उलयत असताना आम्ही अशी लेखतात की म्हणारे कोंकणीक मंगळूर भितर मस्त प्रोत्साह असा म्हणे. हे प्रोत्साह अशी वते वते असताना म्हळ्यार खावरापर्यंत कमी जाते येतात. तसली परिस्थिती भितर आम्ही आशिल्ले. म्हागे फ्रेंड हांगा शोकास्त्र कोडचो त्या परिस्थिती भितर आम्ही थंय कोंकणी खातीर विशेष आमगेले खारवी समाजा खातीर ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ್
अशी करला सर. नमस्कार सर. संतोष जल्ले मस्त रितीने समाजसेवे तुम्ही करत असाची रंगभूमींत असाची आणि निरूपक जाऊन काम करत असाची रंगभूमींतू तुम्ही अशेल निमित्त तुमके एक प्रश्न घालत असं रंगभूमी कलाविद जावन आसोनो निर्देशकान सांगिलवरी ॲक्ट केल्ल्यारी यशस्वी कलाविद जावच्याक साध्य ना यशस्वी कलाविद भारी उण असाची कारण कसले कोंकणी रंगभूमींतू कोंकणी रंगभूमी ऑलरेडी आता सगळे लोक आम्ही त्याचे उलयता आशिल्ले तो कलाविद सक्सेस जाला म्हणजे किंताचे कलाविद सक्सेस म्हणजे एक विषय ते विशाल जावन आसा म्हळ्यार ते दुसरे टायप आमी विचार करचे साध्य आसा. सक्सेस म्हळ्यार कशी म्हूण सांगूंक येना. आता एक पिक्चर हिट जाला म्हणून सांगल्यार ते मस्त दुड्ड करल्यार ते हिट जाल्लो म्हणून एक सायड सांगतात आनी एक मस्त सिनेमा कॉम्पिटिशन आयलो उरता ते कोणी पळयलो उरना जाल्यार ताका प्रायज आयलो उरता. सो तशी कोंकणी विशयान घेतले असल्यार आता आमी TV यूज पहिले मस्त लोक रंगभूमी नाटक राबचे पळोव नाजाल्यार यक्षगान मस्त आमी पळयत आशिल्ले. वता वता सन कितें आमगेले घराचे डायरेक्ट जावन ते आयले हिंदी सिनेमा वरचे पळोव इंग्लीश सिनेमा वरचे पळोव ते उठ पळयल कडलेच ते आमकां तितलें खुशी जालें ना ते. तेन्ना आमगेले काळांतू आमी कॉलेज स्कुला वता आसतना नाटक करचे एक व्हड विशय तेन्ना. एक वर्साक एटलिस्ट एक नाटक तरी करका आमी 1-2 नाटक तरी करका. तेन्ना गव्हर्मेंट कसले कॉम्पिटिशन करता आशिल्ले नाटक बी एक भाग आशिल्लो तेंचो आतां ना आतां एक्चुअली. तेन्ना त्या रितीन प्रोत्साहन राबोवंक येना. रंगभूमी म्हळ्यार एक मॅसेज दिवचे एक रंग म्हणले लेखोंक येतले कसले तर मूढनंबिके राबचे पळोव नाजाल्यार वरदक्षिणे किरकोळ हाजे बद्दल आमी सगळे हिरो आमी मॅसेज दिवचे त्या टायप आशिल्ले. सर आज पळयल्यार ते बेगीन आमी अशी लेखले की म्हळ्यार सक्सेस म्हूण सांगल्यार रंगभूमी जाल्यार बी आमी पळयचे सिनेमा भितर रंगभूमी भितर आमी ॲक्ट करूंक येना थंय सिनेमा भितर वचून येना तागेले तो सक्सेस जावका तागेलें नांव येवका पोस्टरा भितर आमी पळयका अशें उरता. जाल्यार आज आतां उलयता आशिल्ले आमी ताचे रंगभूमी म्हणटा आसतना आमी नाटक करतना कितलो लोक पळयचे येवचे साध्य आसा. आतां आमी मात्र उलयता आशिल्ले सर JSB भितर तितलो प्रोत्साहन म्हणून आतां कॅथोलिक्स भितर आमी अशी ऑब्जर्व केलें जाल्यार तांगेले सांज धरून स्टार्ट जाता तांणी प्रति वाराक चर्चा वतात थंय तांगेले कॅशो नाल्यार हार्मोनियम पळयत जाल्यार भारी कश्ट आमचे असले खारवी समाजा भितर उरता ते म्हळ्यार मस्त तांकां तशें न्ही प्रति वारा भितर एक स्पीच करचे बायबल वाचचें नाजाल्यार थंय तेंचे पद सांगचे थंय दोन स्टार्ट जाता आनी तांगेले ते नाटक बी तशें आतां आमी होनावर पळयत आसतना आतां बघेन ते TV बघेन हें जाल्यार पयलीं आमी पळयत आशिल्ले ते गोवासून मस्त नाटक येता आशिल्लें एक फेस्त येता म्हूण सांगल्यार एक नाटक राबचे त्यांनी करता आशिल्ले आतां ते गोवाचे येवंक येना ते हें आसा ताचे खातीर हांव कसं सांगता सर ते तो सक्सेस जाना म्हणजे कितें सक्सेस जावचें साध्य आसा कोण सर आमी ताका सहकार करचें आवश्यक आसा. ते मात्र न्हय कसले संघटने बी कोंकणी म्हळ्यार विशय घेतलो तेन्ना सर आमी मस्ती फाटी राबतात म्हळ्यार आज आतां सगळे गोश्टी उलयत आसतना सगळे आमकां प्रॉब्लेम्स गोत आसा. आतां लास्ट हेल्था बद्दल आतां कसले फूड खावचे ना म्हण उट्ट गोत आसा जाल्यार आमी अनिवार्य जावंक येना धांवते आसा म्हाका गोत आसा सगळे लोकांक उलयले जाल्यार कोण बी आमी ते कसले आचरण करचें साथ दिना तसली परिस्थिती आसा. ताचे खातीर आमी हे कसल्याक तो सक्सेस जाला की म्हळ्यार मस्त टॅलंट आसा सर कोंकणी भितर ते कोंकणी मात्र तो दवरूंक गेल्यार तो मुखार वचपाक साथ दिना. कसं की म्हळ्यार ताका मार्केट ना म्हळ्यार कुठलें ताका प्रोत्साहन मेळना. केलो नाटक मात्र आतां आमगेले कुळ्ळापल्ले हंता गेले 3 ಮೂರು ಮುತ್ತು असले उठे नाटक मात्र उडगसप सोडले रे कासरोडची नाच तांगेले ताणें खंय की सर्कस कांगे ते करतेच बट कितलो तितले मटकाचे साध्य आसा ते वृत्ती जान घेवचे एक मस्त कष्ट हव्यासी घेतल्या नंतर सर तुम्ही सांगले तसे ते टायप ट्रेन जावचे जाण आमगेले गे आमी पळयचे कशें की म्हण सांगले रे खंयची एक सिनेमा केनाल केन्ना आमी पळयले ते पळोवन हांव ते अनुसरण करून हांव एक्टींग करपाक पडटा तेन्ना सक्सेस जावचे भारी कश्ट आसा. ताचे खातीर विश्व कोंकणी असले नाल्यार अकाडेमी असले नाजाल्यार आतां नाटक अकाडेमी असली उठो आसा तांगेले कसले जालें की म्हळ्यार सरकार तितलें अनुदान पावना तांगेले बी चूक म्हूण सांगचें ना सगळे अकाडेमीज करून दवरले जाल्यार सगळे करता म्हण आमी एक टायम लिमीट आसा. आतां लास्ट आतां हेजे बद्दल एक पॅनला भितर उलयता आशिल्ले ते डॉक्टर मागीर मस्त बरे विशय उलयता आशिल्ले विशय पावना तांकां
ॲक्च्युली अत्यंत जरूरत तशी जाल्यार आतां आमी सरकार करतायच म्हळ्यार नांवाक मात्र अकाडेमी जाल्यार हुट्टू रितीन स्पंदन करचें जाता ना. आनीक सिनेमा आनी रंगभुमी सर आमी कंपॅरिजन करचें साध्य ना. सिनेमा म्हणल्यार व्हड सागर सर आनी ते पक्क कमर्शियल ते व्हड म्हळ्यार आतां कशें आसलें पयलें राजकुमार असले आयले टायमार तेन्ना ते नटन एक मस्त एक हें आशिल्लें इम्पॉर्टन्स आशिल्लें. आतां तशें ना. कशें की म्हण सांगलें एक दुड्ड आसा म्हण सांगलें रे तेगेलो चल्लो हिरो जाता तेका विशेष तेका कले जेवक म्हणना. आनीक तेगेले आतां ग्राफिक्स आयले आसा नाजाल्यार दुसरे मॉडर्न कसले टॅक्निक्स आसा तेका कशी जेवका जाल्यार मुखार वचचें साध्य आसा. पयलीं तशें नाशिल्लें. राजकुमार अपचेपरो ना दुसरे एरिया नट आसा तेन्ना सगळे रंगभुमी तेन्ना येवंक येना तांगे टॅलंट पळोवन आपयता आशिल्ले. आज त्या परिस्थिती ना. आनीक आतां उलयता आशिल्लें आमगेले हांगेले की कसं जालें की म्हण सांगल्यार कसलो एक प्रयत्न करचे वता तो एक नाटक करतलो नाल्यार एक सिनेमा करतलो आनी ಎರಡನೇ सिनेमा कन्नड कोंकणी करचें साध्य ना. हे परिस्थिती आसा. ताचे खातीरचे आमी उठो सहकार करता म्हणून सांगूंक गेला. ते अभिमान केन्ना वाडटा तेन्ना ते मुखार वचचें साध्य आसा सर. धन्यवाद. आमगेल्यागे प्रेक्षक उण आसाची प्रेक्षक उण आसतना कलाविद चड जावन आसल्यारय ब्रँडेड कलाविद जेवचे जायना. रंगभुमींतूय न्हय तो चलनचित्रांतूय न्हय हे कोंकणी समाजा भितरी अशी कश्ट जावचे साध्य आसा म्हळ्यार एक मेस्त मामान सांगलां. देव बरें करो म्हूण सांगतची आमगेले नेक्स्ट श्रीमती पूर्णिमा सुरेश हांकां अवकाश दितास. पूर्णिमा सुरेश म्हणा फुड्यान तुमकां नांव कळोवंक पुरो. फिल्म एक्टर सुमार धारावाही भितर पुरो काम केलां. तांगेले बग्गे तांणी 2 उत्तर एक सांगल्यार चिकेची मस्त मना खूश जाता म्हूण सांगून तुमकां अवकाश दितास. सगळ्यांक नमस्कार. हांव पूर्णिमा सुरेश गांव हिरेडका. मामान सांगिल्लें म्हणके ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ केला आणि विशेष जावन ब्यारी भाशेरी एक पिक्चर केला ते सांगच्याक मस्त मातशें मुखार पळयतास. हांव विश्व हिंदू परिशदांतू मात्र शक्ती प्रमुख जेवण आसा उडपांतू उडपी जिल्ह्याचे जाल्यार फिल्मांत हांव चडतेय केलेले मुस्लीम महिले रोल केला. फर्स्ट फिल्म म्हगेले गुलाबी टाकीस गिरीश कासरवळी निर्देशन तांतू हांव कुंजी पातो म्हणून मुस्लीम रोल केलेले. आतां लेटेस्ट पयरी हांव केलेले म्हळ्यार जिहाद म्हणून तांतू मुस्लीम महिले जेवण ॲक्ट केला. आणि उजवाड सिनेमांत कथानायक जावन तांतो मामू आशिल्लींची आणि अक्षय निर्देशन केलेले कोंकणी फिल्म अंतंतू हांव ॲक्ट केला आणि तांतो म्हाका बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड मेळ्ळा. मात्र नाही कथे कवन हंतू भितर मस्त मुखार आसा. आज ही तशींची अखिल कर्नाटक साहित्य परिशदा भितरी कवन वाचन आशिल्लें उजिरे दोकून नेर आमगेले ह्या वेदिके भितर आयल्या संतोष पावता पूर्णिमा सुरेश. हां साहित्यांतू एदोडो 7 बूक प्रकट जाला. तांतो 4 कविता संकलन आणि चंद्रशेखर कंबारान बरयलेले शिवरात्री नाटक कोंकणीक अनुवाद केला. ते चारुमती प्रकाशनांनी प्रकट केला. आणि कन्नड कोंकणी शब्दकोश मंगळूರು यूनिवर्सिटीचे कोंकणी पीठ दखून प्रकट जाला. ಒಟ್ಟು 7 ಪುಸ್ತಕ ಎದ್ದೋಳು ಪ್ರಕಟ ಜಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಭಿತರಿ ಸಿರಿ महात्म्य म्हळ्यालंतो अद्भुत जालें एक नाटक आशिल्लें एकपात्र अभिनयांतू आसलें मस्त रितीरी प्रत्यक्ष जावन वेदिकेर चमकल म्हणटर जाल्यार स्पंदना टीव्हीर निरूपकी जावन मस्त कार्यक्रम दिलेलो आसा. हांकां आज ह्या वेदिकेक हांव स्वागत करताची तुमकां एक प्रश्न घालता. कोंकणी रंगभुमींतू आनी कोंकणी चलनचित्रांतू आमगेल बैल मनीस आनी चलयो परिपूर्ण जावन भागवहिसनाची कसल्याक लज्ज पावतात गी कारण कसलें हाका कशी परिहार करूयात. आमगेल बायल मनशां आनी चलयां कोंकणी चलनचित्र आनी रंगभुमींत भारी उण आसा. थंय म्हण न्हय पुरा कडेन तशेंच. आतांय हांगा महिला प्रतिनिधी जावन हांव एकली आसा हांगा वयर. पुरा कडेन त्या परिस्थिती आसा जाल्यार रंगभूमी आनी सिनेमांतू
आमगेल बायल मनशान चेल्या उणे आसाची जाल्यार आमी पळयतना कोंकणी बायल मनशां लिना चंदवरकर, पद्मिनी कोल्हापूर, दीपिका पडुकोणे, रोहिणी हट्टंगडी, कन्नड फिल्म आयल्यार नीतू आनी कोण ती राधिका पंडित, मस्त जन आसाची आनी कोण पुरा आमगेल बायल मनशां सिनेमा रंगांतू नाजाल्यार रंगभुमींत आसाची की तांगेलेच एक गुरुत्व थंय येवची तशी अभिनय केला जाल्यार ऊण कसं कसाची आमकां आमी लज्ज पावनाची माम जाल्यार समाज आमगेली संस्कृती कसनेक लज्ज पावनाची म्हळ्यार कले म्हळ्यार सरस्वती अंश ते तंत एक दैविकते आसा तशी जावन आमी खुशी पावका तंतो जाल्यार आमगेले समाज तशी लेखनाची आनी रंगभूमी आनी सिनेमा म्हळ्यार आतां हांव साहित्यांतू आसा बरयता कविता बरयता आनी काणी बरयता जाल्यार ताका आमगेले समय हांव म्हाका जावका जाल्यार तशी एडजस्ट करून हांव बरयता जाल्यार रंगभूमी आनी सिनेमा तशी न्हय ताका एक मस्त परिपूर्ण जावन हांव ताका म्हळ्यार समय दिवका जाता 6 गंटेक शूटिंग येवका म्हळ्यार हांव 6 गंटे रेडी जावका राती ಕೆಲವು संदर्भांत राती शूटिंग आसता 10 गंटे जायत 1 गंटे जायत हांव थंय रावका जाता घरकडची वेवस्थे जावका बायल मनशाक आमकां दल मनशा मातशी चड जबाबदारी आसता घर कडेन आशिल्ले बामणाक जावं चेडवांक जावं पुरा जनाल विशय पळोवंक येवका आमी थंय आसल्यार आमगेले एक मन घर कडेन आसता आनी ते समाज आमकां तितले सुलभ जावन आमी तशें काम करूंक ओपून घेना घर कडेन तर म्हाका जाल्यार 10 गंटे शूटिंग जाल्यार घर कडेन वतना भितर एक कसनकी एक हांव चुकी केली की घर कडेन कशी आसा की आनी लगी घर कडचे आतां नाटक आमी रिहर्सल म्हळ्यार एक नाटक जावका जाल्यार एक म्हयनो जाल्यार जावका तें परिपूर्ण नाटक एक रंगाक येवका जाल्यार ते 1 म्हयनो तंतो आशिल्ले ते टीम वर्क पुरा जन येवन ते काम जावका एकलो कलाकार येनी जाल्यार गोताच हांगा आशिल्ले म्हाका एक कशी पुरा जनाक तोंदर जाता तशें थंय आमी पुरा जन थंय येवन तंतो आमी एक्ट करता जाल्यार अभिनय करता जाल्यार आमगेले घरकडचें काम पुरो सोडून येवका आमी राती आमगेले चेली घर कडेन वतना एक 10 गंटे जाल्यार म्हळ्यार आत्तां जाल्यार आमी मस्त सुदारणी जाल्लो म्हळ्यार लगी घर कडच्यानी पुरो पळयता ओ कसन ती 10 गंटे येता नवे चल्ली म्हणटा ती तशी जेवन आमगेले समाज ते तितले सुलभ आनी आमकां ना लज्ज जाल्यार कसन म्हळ्यार आमकां गोत आसता आमी कसन करता आसाचें काम आमी चुकी करता आसाची म्हणून आमकां गोत आसा जाल्यार समाज ते तशी लेखनाचे समाज ते आलोचन करचे रीती रिवाज बदलावणे जावका तितले जावन आमी कसन एक काम करता म्हळ्यार आमगेले समाज आमकां गुर्ती एक पुरस्कार दिवका ही कसन करतास ही चांग काम करतास म्हणून आमगेले समाज आमकां केन्ना रेकग्नायज करता की तेन्ना वरला हांव एक्ट करता म्हळ्यार आतां पळयतना एक 10 जन चेली हांगा आसल्यार तांकांय म्हाका पुरस्कार करता म्हळ्यार हांव प्रतिनिधी जावन आसता हांगा हो तशें जाल्यार हांव करयेत म्हगे लेगीत ते टॅलंट आसा म्हगे लेगीत ते प्रतिभे आसा ते दाखोवन घेवचें म्हाका साध्य आसा म्हणून तांकांय एक आमी उजवाड दिला म्हण कितें ते आमी कितले दिता आसाचे आमगेले समाज दिता आसावे कितले जन कलाकारांक आमी आपोवन घेवन सन्मान करता ती तूं मस्त व्हड काम केला तूं मस्त तुगेले प्रतिभे आसा तूं इतले लायक काम केला की म्हणून आमी चांग उत्तर कितले उलयता ते आमी म्हळ्यार समाज पळोवचे रीती रिवाज बदलावणे जाले तेन्ना आमगेले बायल मनशां आमगेले चलयां ह्या क्षेत्राक येता ती कोण पुरो येदोळ आयल्यां की तांणी पुरो चांग काम केला तांगेले प्रतिभे दाखयला विंगड बायल मनशाची चड आमगेले तेजेर खंयचे आमगेले सारस्वत लोक जावं कोंकणी उलयतले बायल मनशां जावं चलनचित्र जावं रंगभुमींत आयल्यार तांगेले एक नांव आसा म्हळ्यार कलाकार बरी स्टार न्हय तांणी कलाकार जावन नांव आसा तें हांव सांगता आसा ताका आमी पुरा जन आमगेले सहयोग दिवका आमी तांकां मस्त मोगारी ते ओपून घेवका आमी वय आमगेल पाय मिगेल दू एक कलाकार जावका म्हणून आशक पावल्यार मिगेल दू एक रंगभुमींत थिएटर आर्टिस्ट जावका रंगभुमींत येवका म्हणून केल्यार हांव तिका बरी मस्त मोगानी ताका हांव सहयोग दिवका यो पुता करी हांव तुगेलो आसा तूं कसन भिवू नाका तूं कसन करता चांग करका म्हणून आमी सपोर्ट भारी संतोष जाल्लो आमगेले संस्कार संस्कृती व्हड आसा म्हूण तर जाल्यार खाली शिकपणांत मात्र आमी दाखयता ती मार्क घे म्हूण घेवन सर्वगुण संपन्न जावका प्रत्येकांत सेरवून आस म्हूण तर जाल्यार 60% मार्क घेतल्यार तें रँक घेतले पयशे व्हड म्हळ्यार एक संदेशो पूर्णिमा सुरेशान दिल्यार धन्यवाद देव बरें करूं म्हूण सांगता आसा आनी मुखार सोनो श्री प्रकाश शणै माम
हांणी वृत्तीन तो मेस्काम अधिकार जावन निवृत्त जालेले तदनंतर प्रवृत्ती कसल कर्म प्रकर्ता ती म्हूण घेवन तांणी तांगेले 2 उतरां सांगता म्हूण घेवन अपेक्षा पडवतस. सगळ्यांक नमस्कार. ಮೂಲತಃ ಮಿಗೆಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರಡವಾಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾವೆ ಏಕರ ಚರಡವಾಲ್ ನಾಟಕ ಬರೋನು ಸಾಧಾರಣ ತಂತು ಕೆಲವು ನಾಟಕ मरुप्रदर्शन करून साधारण 85 शोज केला आणि हड्डाले 1-2 नाटक बरयला. त्या 2 नाटकाचे 16 शो रिपीट शो प्राइज जाल्याचे. आणि हांव एक थोडे वर्स फुडें कोडयालांतू कर्नाटक चलनचित्र मंडळीचे पंदासचे एक बेळ्ळी मंडळ म्हणले एक विंग आंतू हांव 3 वर्स सेक्रेटरी जावन काम केलेलें आसा. ताजें काम कसं म्हळ्यार अप्रुबायेचे फिल्म आमी प्रति एक म्हयन्यांतू फ्री जावन प्रचार करून शो करचे आनी चलनचित्र रसग्रहण म्हणाले एक विचारांतू त्या प्रति पिक्चराचें आमी तें काम करचें. तशें जावन म्हाका 3 वर्सांतू एक 30-40 फिल्मां पळोवचे चांग फिल्म आनी ताजे विमर्श करचे एक अवकाश मेळ्ळो. आनी चिकमगळूरांतू अकाडेमी तकनूची आगाभरणा अब्दुल रहमान पाशा आनी व्हड डायरेक्टर्सार येवन चलनचित्र रसग्रहण म्हळ्यार एक विचारांतू तांणी आमकां एक शिबीर केलें. हांव ताका चंपलेलो. त्या म्हाका हांव पळोवचे चलनचित्राची एक दृश्टिकोनाची बदल जाले. अशी चलनचित्रांतू मिगेल थोडोचे अनुभव आनी रंगभूमीचो मिगेलो थोडो अनुभव तुमगेर मुखार सांगला. प्रकाश माम, तुम्ही रंगभूमी आणि चलनचित्र रंगारी आशिल्ले निमित्त तुमकां एक प्रश्न घालतस. कोंकणी रंगभूमी आणि चलनचित्र रंग परिणामकार जावन ओरोवन मुखारसून व्हरका आनी प्रेक्षक वर्गाक आकर्शण जावका म्हणल्यार विचारारी कशी करियत म्हणून तुमकां एक प्रश्न घालतस. टायमा लिमिटेशन आशिल्ले निमित्त हांव एक भागाक मात उत्तर करता. तंतू चलनचित्र रंग परिणामकारी जावन मुखार व्हरका आनी प्रेक्षक वर्गाक आकर्षक जावच्याक कसन करका कसन करियत म्हळ्यार एक अशें प्रश्न आसा. सामान्य जावन चलनचित्र म्हणले कुडले पुराय जनांक मना येवचें थिएटरां चलचे कमर्शियल फिल्म. त्या मात्र न्ही, चलनचित्र म्हळ्यार साक्ष्यचित्र, डॉक्युमेंटरीज, ॲड फिल्मां आनी शॉर्ट फिल्म्स हें पुराय तातूंत येता. ताजे विंगड भाग हे. कोंकणींतूं चलनचित्र काणू आमी एक विशेष ताजें योगदान दिवका म्हणून भारी एक सवाला विशय हा. येदोळ ताईं हांव तावळचें एक सेशन आयकलो. नियरली 2022 कोंकणी फिल्म तातूंत चडावत जावन कॅथलीक बोली आनी GSB बोली आयिल्ली फिल्मां. एक फिल्म काडच्याक उण्यान आतां लेखाय मिगेले फ्रेंड सर्कल आसा तो म्हळ्यार तुळू रंगभूमीची प्रसाची तांकां 35-50 लक्ष जावका. कोंकणीन काडटना तांचे उणी जाता. एक सवाल कसो म्हळ्यार आमी पुराय आमकां हिंदी, कन्नड, इंग्लीश लायक टेक्निकली एडवान्स्ड जावन आशिल्ली फिल्मां येदुर एक उणे बजेटाचे कोंकणी फिल्म व्हरून हाडचें व्हडली सवाला विशय. हांव एक अक्षय एक सेल्यूट दिता. कसो म्हळ्यार ताणें एक अंत म्हळ्यार एक फिल्म काडा. भारी सान प्रायारी एक व्हड रिस्क गेला. तुमी दुड्ड घाल्ल्यार एक 15-20 लक्ष गेल्यार तांचो पुराय येता म्हणना. थोडी सबसिडी मेळटा म्हण हांव आयकलां. जाल्यार घाल्लो पुराय दुड्ड येना जाल्यार एक पाटी फिल्म काडल्यार मनीस आनी एक पाटी फिल्म काडना. ಇದು ಮಾಡಾರಿ ಎಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಮಾಡಾರಿ तू एक 20 लक्ष खर्च करून तुका एक 12 लक्ष आयल्यार 8 लक्ष तूं कोणाला खातीर खर्च करता म्हळ्यार प्रश्न येता. आनी एक विचार आसा कसन करेत कसन करका म्हळ्यार तो मिगेलेंची एक आन्सर आसा. तांतू कसन म्हळ्यार मिगेले एक घरा लागे फ्रेंड आसा चिदानंद विद्यावर म्हणून. 1 मॅन शो तो फिल्म स्क्रिप्ट एक मेळ्ळ्यार एडिटींग, शूटिंग आनी सावंड इफेक्ट्स आनी कॅमेरा तागेले आसा. घरा भितर एक साना स्टुडियो आसा. तागेले एक
500-600 जन तकले एक फॅन्स असायची. तो एक ऑनलाईन आरी घालता हांव एक फिल्म करता म्हणून तांणी ताका थोडे डोनेट करताची. उणे बजेटारी तागेले भास मलयाळी बिल्लव मलयाळी भाशेर काडचे. ताणें एक 3-4 फिल्म काडलां तें हांव पळयलां हिंग. इतलें चंद करून एक 1 मॅन शो उणे बजेटार काडून जाल्यार थिएटरांत घालली. आमी एक थिएटरांत आयल्यार मात्र फिल्म म्हणून तुमगे एक उडको आसा. मस्त फिल्मां मस्त जना अशी 1 मॅन शो फिल्म काडून दवरताची. कॉम्पिटिशनां वतना तांणी ताका स्वर्णकमला मेळच्यो. त्या फिल्मां थिएटरांत येनू आसना. ताका स्वर्णकमलाकी विंगड अवॉर्ड मेळटा तरी तें थिएटरां येता. म्हळ्यार तो थिएटरां येता वचना म्हळ्यार कश्टारी ताणें एक फिल्म काडलां. तें फिल्म काडल्यार थिएटरां घाल्यार तांची मस्त कंडिशन्स तांकां दुड्ड मस्त दिवपाक जाता. तें पास नश्ट जाता की म्हणून एक फावटी अवॉर्ड मेळ्ळार तें कसल्या मेळ्ळां म्हणून जन पळोवचें वताचें अशें आसा. त्या खातीर कोंकणींत एक फिल्म काडून तंतू वांचून उरका जाल्यार अनेक मेथड हांव आतां एक सांगलें म्हगेले फ्रेंड आले 1 मॅन शो म्हणून. म्हळ्यार एकल्याकाची मस्त विशयांत ताजी नॉलेज आसल्यार उणे बजेटार काडून त्या फिल्म तांणी कसं करता म्हळ्यार तांगेली कम्युनिटी पुना आसा बेंगलोर आसा बॉम्बे आसा तें हॉलांत शो करचें. तांकां तो घाल्लो दुख दुडू येता. तशें म्हणून फिल्मां थिएटरांत घालना तो म्हळ्यार ताका पास खर्चा वांटो येता. तशी एक लास्ट एक विचारू गिरीश कासरवडली उणे खर्चारी तागेली फिल्म काडता आनी ताका हांव तागेल्याक उलयताना म्हाका एक कळयलें कसं म्हळ्यार तो एक 35-40 लक्षार फिल्म काडल्यार ताका किशी तो दुड्ड येता. कमर्शियल वॅल्यू कसलें ना ताका जाल्यार ताका एका फिल्माक तागेले एक ऑडियन्स सेट ऑफ ऑडियन्स आसाची. ताजे नंतर ताका एक स्टेट अवॉर्ड मेळटा. ताका एक दुड्ड मेळटा. नॅशनल अवॉर्ड मेळटा. दूरदर्शनात तो फिल्म विकता. तशी तागेलें दुड्ड 40 लक्ष घाल्यार तो एक 60 लक्ष कमाय करता. वर्स एक फिल्म काडटा. तशी आमगेल्या समाजाच्या जनान त्या इत्याक आलोचना करूं नज म्हळ्यार उणे बजेटाचे चांग पिक्चर आमकां कार रेस फायटींग ग्रूप डान्स अशी प्रायज जावका म्हणना. गट्टी एक मॅसेज आसचें गट्टी विशय आसचें फिल्म काडल्यार हांवें कोंकणी साध्य आसा म्हूण म्हगेलें एक सुचरें. संतोष जाल्लो. तुमकां देव बरें करूं म्हूण सांगून आनी मुखार सुनू आमगेले युवक अक्षय नायक आनी पुत्रा दुखून आयल्याची हांगेले एक सानशे व्यक्ती परिचय केल्ली म्हूण तर जाल्यार तुमकां एक प्रश्न हांव निमूका म्हूण घेवन आतुरतेर आसा. ಹಂಗ ಸಕಡಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಆವ ಪುತ್ರಸ್ಕುನ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯಕ್ ಕರೋಪಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯಕ್ म्हणून मेगेले वृत्ती आव मेगेल प्रोफेशनाचे या कसले आशे फोटोग्राफी जावन तदनंतर आव मेगेले कॉलेज डेज जातरी आव म्हाका फिल्म फिल्डा वयरी इंट्रस्ट आशिल्ली देखून हांव बेंगलोरा वचून थंय एक सिरियल आनी फिल्म तांगेले हाजोटू तांगेले टिमा ओटू प्रोडक्शना ओटू हांव सरवलो. त्या नंतर म्हाका फिल्म ताजे वयरी मस्त एक मोग आयलें फिल्म करूंक. त्या फिल्म एक मोग येवन जातरी त्या नंतर हांवें एक फिल्म करका म्हणून म्हाका एक दिसलें. त्या नंतर एक फिल्म आमगेले भाशेर एक काडका म्हणलेले एक उद्देशारी हांव एक कोंकणी फिल्म अंतू म्हूण काडला. ताका म्हाका हिस्ना ग्लोबल कोंकणी अवॉर्ड म्हणून आमगेले सिनेमाक मेळ्ळा. ही म्हगेले आक्का आनी आमगेले सगळे फिल्माचे जिवाळू हिणेची वयसून घेतिले. तेच देखून ताजे नंतर मागीर एक अर्बो म्हणलें एक उर्बा म्हणून एक तदनंतर शॉर्ट फिल्म काडले आमी. तांतू आमी 4 कोंकणी भोली एक फिल्मान देवची तशी एक फिल्म काडला. त्या तुमकां युट्यूबार पळोवचा मेळटा. ताका राजेश शेट हांणी निर्देशन केलेलें. ताका सिनेमाटोग्राफी आनी एडिटींग केलेलें. तांतू आमी GSB कोंकणी कॅथलीक कोंकणी कुडबी सिद्धी भाशे आनी नवायत कोंकणी या इतली भाशा आमी त्या एक सिनेमा भितर घालून पूर जनाकय त्या कसं बोली अर्थ जेवची तशी त्या सिनेमांत आसा. आमगेले टायम जायत आयलें अक्षय नायक माम तुमकां हांतू मस्त नमुने चॅलेंज तुमगेले येदूर आशिल्ले निमित्त कोंकणी फिल्म यशस्वी जावच्याक चॅलेंज ऑफ कोंकणी फिल्म्स हाका एक तुमी प्रश्नाक उत्तर दिवका म्हणून तुमगेले निमगीन घेतास. वय कोंकणी फिल्म करूंक मस्त चॅलेंज आसा
ते फर्स्ट ताजे रूट दुखून ताजे लास्ट ताई ताका मस्त चॅलेंजीस आसा एक सिनेमा स्टार्ट जावन ते एक सिनेमा केदन स्टार्ट जाता म्हळ्यार एक स्क्रिप्ट दुखून स्टार्ट जाता ते स्क्रिप्ट वर्क सुकून लास्ट फिल्म थिएटरा येवचे ताका मस्त वर्क्स आसा ते आमगेले कोंकणी भाशेन जाताना ताका मस्त ಸ್ವಲ್ಪ आर्थीक सपोर्टय जावंक जाता सो आर्थीक सपोर्ट आमकां ना आसल्यार मात्र आमकां तितले सक्सेसफुली हाडूं जाता सिनेमा आनी कसं जालें म्हळ्यार मम्मान सांगला मंके आतां एकल्याच्यानची पुरा करची तशी आमकां हॉड सिनेमा हाडूं जायना सान सिनेमा हाडल्यार ताका आमी युट्यूबाची आमकां ताका वेदीक जावन दिवंक पडटा आनी कसं म्हळ्यार युट्यूबार घालचे आनी थिएटरार घालूंक मस्त डिफरन्स आसता तूं केदान आमी परीक्षेन तूं परीक्षा बरयला मंगे एक सिनेमा करचे म्हळ्यार तूं थिएटरा हाण जातरी तूं एक सिनेमा डायरेक्टर आतां तूं खंयचेय एक हॉड डायरेक्टर जो खंयचेय एक हाजे लागीं चमकला रे तूं खंयची सिनेमा केला थिएटरा आयला नेक्स्ट क्वेश्चन तांगेले थिएटरा हाडला हांवें तुवें म्हण ते थिएटरा हाडची तयार आशिल्ली कश्ट मस्त ताजे वट्ट आसका चॅलेंजीस मस्त आसा आनी कसं जालें म्हळ्यार एक कोंकणी सिनेमान तूं आतां आर्टिस्ट दवरून मागीर ताका टॅक्निशियन्स दवरून मस्त जन जावंक पडटा आनी एकल्याच्यान करूंक मस्त कश्ट आसा म्हळ्यार हांव केल्लेले म्हाका अनुभव आसा हांव म्हगेली एक सिनेमान तूं 18 डिविजनां टॅक्निकल वर्कांत एकल्यान काम केलां आनी कसं जालें म्हळ्यार 18 डिविजन म्हळ्यार तातूंत मस्त स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट डायरेक्शन सिनेमाटोग्राफी एडिटींग मागीर मस्त साऊंड इफेक्ट्स आनी ताजे वट्टू ते लोकेशन्स पळोवप जावो ते पुरा आमी हांव एकल्यान केलेलें न्ही ती आनी एक हांव काम खंयची कर न्ही म्हळ्यार थिएटरान तूं ते अणसूचे पोस्टर अणसूचे काम कर न्ही ताजे ताय पुरा काम केलां आनी कसं जालें म्हळ्यार आमगेले म्हगेले सिनेमा फर्स्ट शो रिलीज जातरी आमी थिएटरासून भायर येयले पुरा जनान लायक सिनेमा लायक कॉन्सेप्ट लायक सामाजीक हें आसा पुरा आसा लास्ट एक मनशान सांगलें वैरा तुगेल्या सिनेमाक जन येवंक म्हणजे जाल्यार हांव एक बेस्ट आयडिया दिता नाही लास्टाक तूं एक इंटरव्यूल जाता पुरा जन एक चट्टा मड दिल्यार कशी चट्टा मड दिला कशी मम्मा हांव केलेलो सिनेमा हांव कसले हें कर न्ही म्हण नाही म्हगेलें एक सजेशन नातल्यार जन येनाची रे तूं कसले जो दवर का अट्रॅक्शन दिसान जेवण दवरलें जायत नाही त्यानंतर कसं जालें एक कडेन हांव सिनेमा घाला एक कडेन सिनेमा घाला हांवें ते सिनेमा हांव भायर हाडका म्हळ्यार पुरो जन सांगतास वचून सांगतास तुमी पळयाची येयाची म्हणून तांतू एक कडेन म्हाका कशें जालें म्हळ्यार हांव अशी नोटीस दिवची तांकां जो इन्विटेशन तांकां दिवचें तो तांणी निमगी तसाची हे सिनेमा वय हे कसो सिनेमा म्हणून कोंकणी सिनेमा हे कोंकणी सिनेमा कितले वेळाक इतले घंट्याक वय आनी तूं जेवणा टायमींग येता ना एक तदनंतर अनेक कडेन येयलीची अनेक कडेन दिता न्ही तशीची आमी ह्या घरकडचे आमकां जो फ्री आसा गी सो असले आमगेले हांतू सुकून आमी चेंज करता आमगेले मेंटालिटी सुकून आमी चेंज केली पूण जाल्यार आमकां मस्त रितीनी आमकां मस्त डायरेक्टर कोंकणी येवच्याक साध्यता आसा आनी तांणी मस्त सिनेमा दिवच्याक साध्य आसा ते सांगून बारे चॅलेंज आशिल्लें चॅलेंज रितीरे आमकां मनदट्ट केलेले अक्षय नायकाक कृतज्ञता दिताची प्रायशः वेदीर आशिल्ले पुराजने तुमकां अंतो भितर खंयचेय एक निमगूचेस म्हणटात जाल्यार एक 5 मिनिटाचे अवकाश दिता ते आमगेले समय जावन जायत आयिल्ले कोणी आसा म्हणटा जाल्यार कसं एक प्रश्नाक उत्तर दिवच्याक तयार आसाचे बहुशा ना म्हण लागता डिजिटल माध्यमांत कोंकणी म्हणून उदळ टॉपिक असलें तातूंत स्टॅनी बेळा उलयलो तो म्हणालो काय म्हळ्यार प्रोड्युसर्स डायरेक्टर्स आनी कोण कास्टिंग क्रू आसा तांणी तांची मेंटॅलिटी चेंज करता म्हणालो आतां हांगा अक्षय म्हणटा ऑडियन्सांनी चेंज करता म्हणून अल्टिमेटली कोणी चेंज जावंका आमी हांगा ऑडियन्स चेंज जायना रे तुम कसन दत्त म्हणून सांगला रे जस्ट तुळू
इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री कसं असतं, 2 घडी असून काढ बसलो हसलो गेलो. त्या पिक्चरान तूं शिकता सन कसं असतं, शिकचे म्हणून सांगल्यार हें दिवचें न्ही, संदेश दिवचे न्ही, तूं कसं हें दिवचें न्ही, बट कसं जावका एक लायक फिल्म हांगा आमकां हांगा ऑडियन्साक लोकल हांव तुडू फिल्म केलें कष्टारी एक 7 लाख रुपये की खर्च करून म्हजे क्वेश्चन ते न्ही, ऑडियन्स चेंज जावका ताणें कंटेंट चेंज जाल्यार ऑडियन्स येता म्हणचे. न्ही तेंची वी आर गिविंग द सेम कंटेंट म्हणचे हांवें. कंटेंट आतां गिरीश कासरवडलेचे ताणें सांगलें, गिरीश कासरवडले बरे कादंबरी वयर आधारीत सिनेमा करता. आमचे कडेन कोंकणी बरे स्क्रिप्ट काही आसा गे म्हणचे, स्क्रिप्ट चेंज जाले जाय तितलो ऑडियन्स चेंज जायना म्हणचे. जाय तितले स्क्रिप्ट आसा. हांव थोडे स्टार्टिंगार सांगलें पैमा मनीशणे ममना आशिल्लें. हांवें स्वप्न सारस्वताचें नाटक हांव बरयलें, 4 पाटी चेंज केलें. पैमा मालोटू बस करूंक न्हू 4 पाटी चेंज केलें. आत्तां काश्मीर फायल आयली मागीर ओपास पैमा मालोट बसून ओपास थोडे चेंज केलें. म्हळ्यार म्हगेले टायम म्हाका मस्त उण आसा, चेंज केलें. ते इवन पिक्चर काडचें रेडी आसा, बट पळोवचें कोण आसाची पळयनाची, जन पळयनाची. हें ना, जनान पळयला मात्र सिंपल आमी बरें दितेच ना देखून येना. आमचे कंटेंट येदोळ म्हणसर आमी बरें दिल्लें बारी उणें. दॅट वी हॅव टू एक्सेप्ट. आमचे आर्टिस्ट आमचे कलाकार आमी म्हणल्यार बरी, आमचे नाटकाचे एक्टर्सांक आमी पिक्चरान घालता. इफ ही इज नॉट ट्रेन्ड ही पिक्चर उलटा वमतें पडलें. कित्याक म्हळ्यार आमी ऑडियन्स आमी हर एक फावटी ऑडियन्साक ब्लेम करतात. इट इज नॉट करेक्ट. आमी पयलें शिकोवंक जाय, समाजाचे वयर वर्क करूंक जाय आनी बरें दिवंक जाय. आतां ती कितें म्हणटा, तुमी इतलें नाटक दिलें न्ही, तुमकां तुमी आतां नाटक केलें, मुवीज केले म्हणटा तुमकां ताचे तावन हिट पिक्चर म्हणना, पूण तुमकां एक ताचे तावन सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळां आनी तुमकां लोकांन बरें जालां म्हूण सांगलां की ना? सांगलां. कित्याक म्हळ्यार यू आर ए ट्रेन्ड एक्ट्रेस आनी तुमकां तें कळटा. पूण आमी हांगा हॅज ए हॉबी आमी करतात आसा मुवीज. कोणा कडेन पयशे आसात पूण एज ए हॉबी. कंटेंट आमचे बारी उणें आसा. तशें म्हाका भोगता एज एन एक्टर. हांव सांगता वय मस्त क्रिश्चन फिल्म्स आयला, लायक कंटेंट्स केलो आयला जाल्यार एक कसं जालें म्हळ्यार कमर्शलायझेशन पुरान ते हाडूंक मस्त कश्ट जाता. इताक म्हळ्यार केलो भोवली आनी मस्त अंत आमी पळोवंक पडटा. आनी एक कोंकणी एक आमगेल भाशे आतां आमी कोंकणी सिनेमा म्हण करतना कितली जन वचून पळयताची, कितली जन हांव वचून क्रिश्चन कोंकणी सिनेमा पळयता, कितली जन वचून आनीक कोंकणी सिनेमा पळयताची. सिनेमा म्हूण करा. लँग्वेज नाही कोंकणी न्ही पळय हांव सांगता. न्ही हांव सांगता एक मिनिट हांव सांगता. हांव पड्डाय तुळून केलें भाशे मुख्य न्ही. म्हाका स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळें, नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें, इंटरनॅशनल पनोरमा मेळ्ळें, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवलाक गेलें. म्हगेल न्यूयॉर्कान तूं 1.5 घंटे रात्री 1.5 घंटे म्हगेल फिल्म आशिल्लें. रात्री 1.5 घंटेक थंयतूल जन येवन पळोवन कांय 1 घंटे डिस्कशनान तूं इनवॉल्व जाल्ली. हांगा तुळू फिल्म पुरो सक्सेस जाला म्हूण हांव तुळून हें केलें. टॉकीसाक 7 लाख की खर्चिले, हांव 4 लाख की मात्र म्हाका घेतलें. म्हळ्यार जनान पळोवका लायक वचका म्हूण आमी टॉकीसाक घाल्ल्यार जन पळयना. तुका लायक फिल्माची सगळीं जनान ओपून घेतलां. हांगा जन येता म्हूण हांगा जनाक तांणी ऑडियन्सान तांगेल व्यू चेंज जावका. हास्यांची फिल्म न्हय आनी थोड्यांचे आसा त्यांच्यात केरळा वचाची. केरळांत कितले लायक फिल्म येता टॉकीसाक हें जाता. वेस्ट बेंगाला वचाची कितले लायक फिल्म येता. नशिबाचो खेळ म्हणून फर्स्ट फिल्म आयलें. हॅरी फर्नांडीस डायरेक्टेड इट. ओके, they played on Konkani sentiment, and they published it that first time the Konkani film is coming after so many years. Okay, with that sentiment the film hit zale. ताचे उपरांत सोफिया फिल्म आयलें 1 or 2 years. Again another film आयलें
Zawai number 1. Again, another film Benkar. The graph declined like anything. Benkar was top. I will give you the data. Data asane माझ्याकडे. Being a journalist, I Jai. have the data. I will give you the data. ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಪ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಂಗಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗಭೂमी कोंकणी चलनचित्र ಬಗ್ಗೆ कॉन्सेप्ट आईल निमित्त त्याच्यालने कोंकणी चिकेची सपोर्ट कोर का म्हणाले विषय आज कसं म्हणून सांगला रे समय थोडे निघून गेले एक लास्ट क्वेश्चन ना मागीर ನಾವು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ म्हणून चार्टर्ड अकाउंटंट आता काश्मीर फायल्स मूवी ಇಲ್ಲ ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ जन फर्स्ट स्टार्टिंग चारशे थिएटर आयला आता ते हजारगड थिएटराक वाईट जास्त चमकाल ತಂತು मेन कसं म्हणून सांगलं एक ಕೆಲವು ಕಡೆ MLA लोक जास्त आले, ಕೆಲವು कಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು अशी लोक त्यांना स्पॉन्सर करतात 100 तिकीट फुल मेगेल लेखाचे फ्री येतं म्हणून. तशी जी कोंकणी भितर एक कोंकणी फिल्म रिलीज करच टाइम रे आम्ही एक 100 लोक स्पॉन्सर रेडी करून वरचे 100 लोक स्पॉन्सर मुळे पळयता जन चेडतात तन्ने वसून अनेक 100 कडे सांगले रे लायक असं पिक्चर वच्चाचे म्हणून सांगलं तादन स्पॉन्सर मागीर आगत ना फर्स्ट आमकां कसं जेवक आतां मामान सांगले तांणी मस्त हंत भितर मस्त काम केलां म्हळ्यार कशी एक क्रिएटिविटी कशी आसूं का म्हळ्यार पुराचे आमी एक स्टोरी म्हणून सांगले केलो जाणां स्टोरिस्ट जायना कमर्शियल ಸ್ವಲ್ಪ आसूं का प्रत्येक आसूं का तशें निमित्त नेक्स्ट आतां कोंकणीक आतां पुरा जे पयरी जी अंत भितर यूथ ऑफ GSP भितर गोवा फायल्स म्हणून सांगले आमगे कोंकणीत गोवा फायल्स केल्यार आमकां एक इंट्रस्ट आसा तसले एक आमी एक केले रे ते आमगेले कर्नाटका भितर एकूण गोवा भितर केरळा भितर एक मार्केट आसतालें म्हणून सांग तो तुमगेले अभिप्राय कसो ना तुम्ही म्हणा स्पॉन्सरशिप जावन आम्ही पुरा जनाके शो दाखोवचे तशें पूण जाला रे एक सिनेम मेकर एक फिल्म मेकर म्हूण आसता पळय सो ताका तो फ्री सिनेम करूंकच बेस्ट म्हूण जाता केन्नाकय ही ताका म्हळ्यार केन्नाय एक सिनेमा एक नाटक ताणें दुड्ड दिवन पळोवका शिवाय धर्मा पळोवचो न्हय इताक म्हळ्यार ताणें तितली जनाले श्रम आसता आनी तितली कितलीगी जनाले आर्टिस्ट आले एक ताका एक सपोर्ट आसता आनी 100 जन कूडून एक सिनेम करून आसता तो तर 100 जनाक एकल्यान कोणगी एकल्यान धर्मा दुड्ड दिवन शो दाखोवचे म्हळ्यार ताका एक न्याय ना जायत पुरा जनाले सगळे सहकारी या समाप्ती करतात आमकां दिल्ले टायम चड जावन गेले विश्व कोंकणी सभाचे अध्यक्ष नंदगोपाल मामाक धन्यवाद दिताचे आनी आमकां अवकाश दिल्ले डॉक्टर जगदीश पै मामाक वंदन करताची आमगेले पॅनलाच्या पुरा जनाक कृतज्ञता दिताची हे कार्यक्रम समाप्ती करच्या तुमगे लागी अवकाश निमगीतस आयचे एक कार्यक्रमाचे कोंकणी रंगभूमी सिनेमाचे